उच्च न्यायालयान गोंयांतल्या अंतर्गत उदका मार्गावयल्या उदका खेळाचेर तात्पुरतो पूर्णविराम लायला। फुडल्या आदेश येय मेरेन नुस्तेमारी संचालनालयान एनओसी दिवची न्हय अशें न्यायालयान स्पश्ट केला। सुरक्षितताय, पर्यावरण संरक्षण आनी नियंत्रित पर्यटन हाचे खातीर कार्यकारी वाठाराची मर्यादा घालप गरजेचें आसा अशें लक्षात घेवन न्यायालयान संबंदीत खात्याक नेम खरपणान चालीक लावपाचे निर्देश दिल्यात। गोंयांत एआय ट्रॅफिक कॅमेरे सिग्नलान येरादारी उल्लंघन करप्या आड खर कारवाय केल्या। 1 ऑगस्ट सावन राज्यभर चालीक लायिल्ल्या एआय कॅमेऱ्यांच्या आदारान फक्त 3 दिसांत येरादारी नेम मोडपी वाहन चालकांक 363 चलन जारी केल्यात। शेनवारा 23, आयतारा 116 जाल्यार सोमारा 224 चलन जारी केली। सध्या राज्यभरांतल्या 24 सुवातींनी एआय कॅमेऱ्या वरवीं वाहनांचेर नियंत्रण दवरतात आनी ताचेर आदारून अंमलबजावणी कारवाय सुरू आसा अशी माहिती येरादारी संचालक अरविंद खुटकार हांणी दिल्या। विरोधी पक्षाक एकठांय हाडपा खातीर काँग्रेस पक्ष फुडाकार घेतलो अशी माहिती काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान दिली। काँग्रेसीच्या कार्यकारिणीच्या बसकेत ह्या विशीं चर्चा जाल्ल्याचे गिरीशान सांगले। मात आम आदमी पक्षाच्या भुमिके विशीं अजूनय गोंधळ निर्माण जाल्ल्याचे चोडणकरान सांगले। काँग्रेसी कडेन युती करपा विशीं गोंयांतले आप फुडारी सकारात्मक दिसतात, तरी राष्ट्रीय फुडाऱ्यांच्या काँग्रेसीचेर टिका करप चालू आशिल्ल्याचे गिरीशान सांगले। ताळगांव मतदारसंघातल्यान वेंचणूक लढोवपाची इत्सा महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी उक्तायली। हो मतदारसंघ ताची आवय जेनिफर हाचो आशिल्ल्यान तिचो राजकीय वारसो फुडो व्हरपाची इत्सा आशिल्ल्याचे ताणें सांगलें। मात निमाणो निर्णय पक्षाचोच आसतलो आनी पक्षान उमेदवारी दिल्यार आपूण ती जबाबदारी स्विकारून आवयचो वारसो फुडें व्हरतलो अशेंय ताणें स्पश्ट केलें। पक्ष जो निर्णय घेतलो ते आपल्याक मान्य आसतलें अशेंय रोहितान सांगलें। एसटी आरक्षणाच्या मुद्द्याचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हत्वाचें विधान केलां। एसटी आरक्षणाचो मुद्दो आपणे केंद्र सरकाराकडेन मांडला हो विशय बेगीनूच तडीक लागतलो। फक्त कायदेशीर व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया उरल्यात आनी हो पुराय जातकच हो प्रश्न सुटावो जातलो अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां। जाल्यार मंत्री तवडकार सांगता 15 दिसां भितर एसटीक आरक्षण मेळटलें म्हण। पळयात कोलवा बंदखणीतलो सहाय्यक जेलर रामनाथ गावडे हांणी आपल्या घरा जीव सोंपयल्लो। ह्या प्रकरणात आता नवें वळण आयला। बंदखणीतल्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी सतावणूक केल्ल्यान गावडे हांणी हे पावल उखल्ला असो आरोप ताची घरकान्न श्रुतिका गावडे हिणें केले। हे विशीं तिणें फोंड्या पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या आनी निश्पक्ष चवकशेची मागणी केल्या। दक्षिण गोंय कम्युनिदाद इमारतीच्या जीर्णोद्धार कामासंबंधी हुस्को उक्तायले उपरांत कंत्राटदारान चिपिंगाचें काम सुरू केल्या अशें काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिनोन सांगले। ही इतिहासीक बांदावळ तिगोवन दवरपा खातीर इमारती भितरलें काम योग्य रितीन आनी गरजेच्या मानका प्रमाण करतले अशी आस्त तांणी उक्तायली। इमारतीचें जीर्णोद्धार काम दर्जेदार कामगिरीन आनी योग्य देखरेखी खाला पुराय करचें अशी मागणी कुतिनोन केल्या। पीई टिचराक वेगवेगळ्या खेळांची म्हायती आसप आनी ते खेळ तांकां खेळपाक येवप गरजेचें आसा। तांणी दर एका खेळांत प्रभुत्व मेळोवप जाय आनी तांकां सगळ्या खेळाचें ज्ञान आसपाक जाय अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता। तशेंच खेळ तरणाट्यांक व्यसना पासून पयस दवरूंक शकता देखून शारिरीक शिक्षण शिकोवपी शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक तांच्या आवडीच्या खेळांत वांटो घेवपाक प्रोत्साहन दिवचें अशेंय मुख्यमंत्री सावंत सांगता। चवथी खातीर कोकण रेल्वेन प्रवास करपी प्रवाशांक खुशेची खबर आसा। प्रवाशांची वाडत वशिल्ली धांवपळ पळोवन कोकण रेल्वेन केंद्रीय रेल्वेच्या मस्तीन 246 खाशेल्यो चवथी खातीर गाडयो सुरू करपाचो निर्णय घेतला। ते भायर प्रवाशांची मागणी आनी कार्यक्षमताय लक्षात घेवन आनीक खाशेल्या गाडयांचो आंकडो वाडोवपाचो विचार सुरू आसा अशें कोकण रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी सुनील नाडकार हांणी सांगलां।
म्हापशा बोडगिनी वाठारांतल्या शेतकारांक भटक्या जनावरांचो गंभीर त्रास जावपाक लागला। शेतकारांनी पिकयल्ल्या पिकांचो व्हड प्रमाणात लुकसाण जावपाक लागला असो आरोप शेतकारांनी केला। म्हापसा नगरपालिकेकडेन परत कागाळी दाखल करून लेगीत कांयच कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान तांच्यांनी नाराजगी उक्तायला। भटक्या जनावरांच्या व्यवस्थापनाक दिल्लो सरकारी निधी नेमको खंय खर्च जाता हाचेरूय शेतकारांनी प्रस्न उपरासल्यात। पिकाक लुकसाण जावचें न्हय हे खातीर बेगोबेग खर उपाय करपाची मागणी शेतकारांनी केल्या। रिवणा वाठारात काय अनवळखी लोक उद्देगीक वस्तुकेतलो रसायनीक कोयर उडयतात। हे केमिकल वेस्ट पावसाच्या उदकांत मिसळून शेतांनी वता, तशेंच हाका लागून ह्या वाठारांत घाणयारो वास पातळा, हाचो थळाव्या लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जायत आसा। पंचायत तशेंच संबंधीत प्रशासन कोयर उडोवपी अनवळख्यांचेर कारवाय करपाक अपेशी थारला अशें थळाव्यांचें म्हणणें। आयतारा सांजे वेळार वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या नेटाच्या पावसात पणजे कॅसिनो लागसार एका टेम्पोचेर झाडाचो खांदो मोडून पडलो। हाका लागून पणजेत कांय वेळा खातीर येरादारीचेर परिणाम जालो। घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत पणजेच्या उजो पालोवपी दळान धांव मारून झाडांचो खांदो कातरून कुशीक काडलो आनी रस्तो मेकळो केलो। केप्या तिळामळ वाठारात एसटी आरक्षणाच्या मागणी खातीर धनगर समाजाचे सुमार 500 वांगडी एकठांय आयले। गोमंतक धनगर समाजोन्नती मंडळान जाहीर बसका आयोजीत केल्ली। एसटी आरक्षण आमचो हक्क तशेंच एसटी दर्जो दिवचो म्हूण तांच्यांनी ह्या बसकेत मागणी केली। मागणी पुराय जाय मेरेन एकवटान रावतले असो निर्णय वांगड्यांनी घेतला। आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार हांच्या नेतृत्वाखाला ही बसका जाली। भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, मंत्री आणि सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय आणि हेर पक्ष फुडाऱ्यांच्या हाजेरीत सांगे भाजपा मंडळान नव्या मोर्चा अध्यक्षांची आणि तांच्या समित्यांची नेमणूक केल्याची घोषणा केल्या। युवा मोर्चा अध्यक्ष पदाचेर सिद्धार्थ नाईक, एसटी मोर्चा अध्यक्ष विजेंद्र वेळीप, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष पदाचेर नवनाथ नाईक आणि किसान मोर्चा अध्यक्ष म्हणून रमाकांत नाईक हांची नेमणूक केल्या। गोंयांत मेळपी कालवांविशीं शास्त्रज्ञांनी हुस्को उक्तायला। हालींच केल्ल्या संशोधनात दर्यादेगेर मेळपी कालवांनी कॅडमियम ह्या धातूचो प्रमाण चड आशिल्ल्यान कालवा खावपी लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावं येता अशी शिटकावणी एनआयओन दिल्या। शास्त्रज्ञांच्या संशोधना प्रमाण कालवांनी मेळपी कॅडमियमाचें प्रमाण मर्यादे परस चड आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां। ते खातीर दर्यादेगेचेर सध्या कॅडमियम हेच पर्यावरण आनी लोकांच्या भलायके खातीर सगळ्यांत व्हडलें हुस्क्याचें कारण आशिल्ल्याचें संशोधकांनी नमूद केलां। 61 दिसाच्या नुस्तेमारी बंदी उपरांत शेनवारा 1 ऑगस्ट सावन नुस्तेमारी सुरवात जाल्या। मात दर्या खवदिळ्ळो आशिल्ल्यान कांय नुस्तेमारांनी आपले ट्रॉलर्स दर्यांत धाडले ना। साळ न्हंयच्या तोंडावेल्यान दर्यांत वचप असुरक्षीत तशेंच सँडबार आनी दर्यो खवदिळ्ळो आशिल्ल्यान ट्रॉलर्स कुडबण जेटीचेर उबे आसात। ट्रॉलर्स दर्यांत धाडपाचो ना असो निर्णय बोट धन्यांनी घेतला। तशेंच कामगारांचो उणाव तांच्या खातीर व्हड आव्हान थारला। साळ न्हंयच्या तोंडार बेगोबेग ट्रेनिंग वॉल बांदची अशी मागणी बोट धन्यांनी केल्या। UPSSSCन पेट 2026 परीक्षे खातीर अधिसुचोवणी जाहीर केल्या। परीक्षेची वाट पळयत आशिल्ल्या उमेदवाराक आता ऑनलायन अर्ज करपाक मेळटले। अर्ज करपाची प्रक्रिया 3 ऑगस्ट सावन सुरू जाता। उमेदवाराक 1 सप्टेंबर मेरेन ऑनलायन फॉर्म भरपाक मेळटलो। उत्तर प्रदेशांतल्या जायत्या सरकारी नोकऱ्यां खातीर PET परीक्षा गरजेची आसा। ITI कार्यकर्त्यांच्या आरोपाक CGPन खर जाप दिल्या। PM केअर्स फंडाचेरूय लोकांनी प्रश्नचिन्ह उबे करचे अशें भाजपाचे प्रवक्ते वैष्णवी गौर हांणी सांगले। अमित तिवारीन केल्ल्या कागाळी उपरांत ही टिप्पणी आयल्या। हाच्या आदी अभिजित दिपकेन शिश्यवृत्ती, शिक्षणीक रीण, पारदर्शक क्राउड फंडिंग हाचे विशीं उलयल्लो। इराणाचेर नियोजीत केल्लो व्हडलो हल्लो थांबयला अशें अमेरिकेचो अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी सांगले।
साऊदी अरेबिया, UAE, कतार, इराण हांच्या विनवणे उपरांत हो निर्णय घेतला अशें तांणी सांगले। पूण इराणान ट्रम्प हांचो दावो न्हयकारलो आनी आपले मिलिटरी हाय अलर्टाचेर आसा अशें सांगले। तशेंच प्रादेशीक सुरक्षा आनी मुद्देगिरी खातीर यत्न चालू दवरतना साऊदी अरेबिया आनी पाकिस्ताना कडेन उलोवणी वाडयत आसा अशें इराणान सांगले। अमेरिकेतल्या आपल्या शिक्षणाविशींच्या प्रश्नाक अभिजीत दिपकेन जाप दिला। बोस्टन विद्यापीठाच्या शिश्यवृत्ती वरवीं ताच्या अभ्यासाक निधी मेळ्ळो अशें तांणी सांगले। तशेंच उरिल्लो खर्च भागोवपा खातीर शिक्षणीक रीण घेतल्याचेंय तांणी सांगले। ताच्या शिक्षणाच्या खर्चाविशीं प्रश्न उपरासल्या उपरांत दिपकेन हें विधान केलां। राष्ट्राध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू हांणी महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयकाक मान्यताय दिल्या। हाच्या आदी महाराष्ट्र विधानसभेन हे विधेयक समन केल्ले। बेकायदेशीर आनी जबरदस्तीन धर्मांतरण करप बंद करपाचो हेतू ह्या नव्या कायद्याचो आसा। बेकायदेशीर धर्मांतर करपाच्या पद्दती पासून लोकांक राखण दिवपा खातीर हो कायदो आसा अशें सरकार सांगता। आषाढी वारी 2026 वर्सा महाराष्ट्र राज्य रस्तो येरादारी महामंडळान विक्रमी येणावळ मेळयली। 9 लाखां परस चड भक्तांनी खाशेल्या बस सेवांनी सुरक्षीत प्रवास केलो। येरादारी महामंडळान ह्या खाशेल्या बस कार्यावळींतल्यान 41 कोटी परस चड पयशे एकठांय केले। येरादारी मंत्री प्रताप सरनाईक हांणी अधिकृत आंकडेवारी सांगून यशस्वी नियोजनाची तोखणाय केली। दिल्लीच्या न्यायालयान बायल कुस्तीगिरींच्या लैंगिक छळ प्रकरणात भाजपाचो आदलो खासदार ब्रुजभूषण शरण सिंगाक निरअपराधी थारायला। आरोप सिद्ध करपा खातीर फावो ते पुरावे नात अशें राउत हावेन्यू न्यायालयान सांगले। ह्या प्रकरणात सिंग फाटली 3 वर्सां जामिनाचेर भायर आशिल्लो। न्यायालयाचो हो निर्णय आदले खासदाराक व्हडली सुटका म्हूण पळयतात। लाडकी बहीण योजनेचो फायदो चुकीचो घेवपी लोकांचेर महाराष्ट्र सरकारान कारवाय सुरू केल्या। डेटा सत्यापन आनी ऑडिटार सरकारी कर्मचारी आनी करदात्यां सयत जायते अपात्र लावार्थी मेळ्ळ्यात। खोटी म्हायती दिवपी लोकांक मेळिल्ले पयशे परत करचे पडूं येतात अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले। तशेंच गुन्यांवकार थारिल्ल्या लोकां आड संभाव्य बंदखणी सयत कायदेशीर कारवाय करूं येता अशेंय मुखार आयलां। व्हड पावस आनी हुंवाराचो परिणाम देशभरांतल्या जायत्या राज्यांनी जाला। आसामात सगळ्यांत चड त्रास जालो। 1.36 लाखां वयर लोकांक दुयेंस जाला आनी मरण आयिल्ल्याचो आंकडो 82 मेरेन पावला। केरळ, गुजरात, छत्तीसगड, ओडिशा हांगाय हुंवाराक लागून लुकसाण जाला। तामिळनाडूत कबिनी धरणांतल्या उदक सोडल्या उपरांत हुंवाराची भिरांत वाडल्या। बादीत वाठारांनी अधिकाऱ्यांनी सोडवणूक आनी पद्दत कार्यावळ चालू दवरल्या।